भारतीय जनता पार्टीच्या आज ज्यो निवडणुको जाल्या तातूंत ते ऐतिहासीक अशे विजय मेळ्ळ्या ते आमी मनोवपाक हांगा जमिल्ले आसात. हांव आतां पणजे आमच्या पक्षाच्या हेडक्वॉर्टर्सांत मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्ष हांणी एक व्हडली रॅली संबोधीत केली. त्या रॅलीक अटेंड करपाक हांव पणजे गेल्लो आनी थंयच्यान हांव आतां हांगा ह्या रॅलीक आयलो. आमचे बरोबर आसा आमचो नावेलीचो आमदार बाबुल्ला स्नेहकार, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, उपनगराध्यक्ष बबिता नायक, आमचे सगळे काउन्सिलर्स आसात, प्रमुख कार्यकर्ते आसात, बुथाचे अध्यक्ष आसात, बाणावलीचे मंडळाचे लोक आसात, कुंकळेचे मंडळाचे लोक आसात, नावेलीचे मंडळाचे लोक आसात, त्या भायर फातोर्डा मंडळाचे सगळे लोक आसात आणि नुवेचे मंडळाचे लोक आसात, बाणावलेच्या मंडळाचे लोक आसात. तांच्या सगळ्यांचे हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. आयचो दीस हो ऐतिहासीक दीस कित्या खातीर जाल्यार ज्या बंगालात भारतीय जनता पार्टीचो संस्थापक जाणे भारतीय जनता पार्टी फॉर्मार केल्ली तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जाणे बंगाल दवरपासारखे काम केले त्या काळात, त्याच बंगालात आज भारतीय जनता पार्टी आपलो झेंडो फडकायता ही अत्यंत आनंदाची गजाल. त्या खातीर आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक अभिमान आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी या बंगालात खूप त्रास खाल्ले, खूप खस्त खाल्यो, तांचेर अत्याचार झाले. काल सुद्धा आम्ही पळयले कोण तरी एक जहांगीर म्हणटा तो कॅन्डिडेटाचे मनीस कशे लोकांक मारताले दांडे घेवन आनी लोखंडाच्यो स्टिक्स घेवन. अशा सगळे आमकां बुद्ध शिकोवन लोकशाही पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीन जे कठोर परिश्रम घेतले. आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीस रात ताणें बंगालाक वचून इलेक्शनाच्यो रॅलीज केल्यो. आमचो अमित शाह गृहमंत्री ताणें रॅलीज केल्यो, नितीन नवीनान रॅलीज केल्यो. अशा सगळ्यांनी दीस रात्र त्रास काढले, रॅली संबोधित केल्यो आणि मोठ्या संख्येन कार्यकर्त्यांक मोटिवेट केले आणि कार्यकर्ते न भिता दादागिरी कसले दादागिरी दांड्यांनी मारताले, घरांनी भितर सोडून बायलांक काढून भायर उडयताले, असे सगळे दादागिरी कांयच भिनासतना आज मतदानांतल्यान एक असो धडो ममता दिदीक शिकयला की आख्ख्या गोंयभर देशभर सगळ्या लोकांनी लक्षात दवरपाक जाय की अशी परिस्थिती कशी आसता. सेगीत 3 टर्म निवडून येवन मुख्यमंत्री जाल्ली ही ममता दिदी हिका मारिल्लो मत ज्या भशेन कार्यकर्त्यांचेर अत्याचार करताली, ज्या पद्दतीन कार्यकर्त्यांक आमच्या वागयताली, तांकां जिखिल्लो तिका शिकयल्लो धडो आसा. आणि आज बंगालात परत आमच्या भारतीय जनता पार्टीन एका नेटान काम करून हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक सामको नमस्कार करता. कारण खुबश्या कार्यकर्त्यांनी बलिदान दिलां, खुबशे कार्यकर्ते ह्या त्रासांत पडून सामके सोडून राजकारण सोडून गेल्यात, खुबशे बायलांचेर अत्याचार जाल्या. आज सगळ्या कार्यकर्त्यांक नमस्कार करपाचो आयचो दीस, तांकां सल्यूट करपाचो दीस. तांच्या परिश्रमा लागून भारतीय जनता पार्टी आज बेंगालात आपलो झेंडो वयर लावपाक शकल्या. हे तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात दवरा आणि हाजे पासून धडो घेया. आज आसामाक तिसरे खेपेक भारतीय जनता पार्टी परत आमच्या सत्तेर आयल्या. आमचो मित्र बाब हेमंत बिश्व शर्मा हो परत तिसरे खेपेक आज मुख्यमंत्र्याच्या पदाचेर आरूढ जावपाक तयार जाला. आज पोंडिचेरीक रंगास्वामी याच्या नेतृत्वा खातीर आमचे सरकार आशिल्लें एनडीएचे, परत एकदा पोंडिचेरीची बी भारतीय जनता पार्टीचे एनडीएचे सरकार परत येता. इनफॅक्ट म्हाका दिसता तामिळनाडूक एक नवोच झंझावत आयला आणि ताणें हे सगळे डीएमके साफ करून उडयली. जे चिंतून आशिल्लें कोणें ते तामिळनाडूक जालें. आणि दुसरे केरळाक सुद्धा आज आम्ही पदार्पण केलें. आमचो एक सीट मेळनाशिल्लो थंय आमकां 2 सीट आज आमदार आमचे जाल्ले आसात. हांव तांकां सगळ्यांक निवडून आयल्या तांकां तांचे अभिनंदन करता, कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करता आणि एक निर्धार केल्या येता त्या गोंयाच्या इलेक्शनात, विधानसभेच्या इलेक्शनात 2027 भारतीय जनता पार्टीचे 30 सीट हाडून परत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार या गोंयांत हाडप हे आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचो आयच्या दिसा निर्धार आसा. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा बोलो भारत माता की आज विजय झाला. आमच्या कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक अभिनंदन करता. ह्या वेळाचेर आमच्या मध्ये आसा आमचे मडगांवचे आमदार, आदले मुख्यमंत्री आणि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत, मडगांवचे चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर, तसेच म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर, सरपंच, पंच आणि 4 मतदारसंघातले आमचे नावेलीचे, मडगांवचे, फातोर्डा तसेच बाणावले आसतले, नुवे आसतले, सगळ्या मतदारसंघातले कार्यकर्ते, मोगळा भावांनो आनी भयणांनो,
आम्ही वाट पळयताले की पश्चिम बंगालान आमचं केन्ना सरकार जातलो आणि अशक्य अशी गोष्ट आज आमच्या पश्चिम बंगालान आम्ही पळयल्या की प्रत्येक नागरिकाक दिसताले की पश्चिम बंगालान ममताचें राज्य हें खूप दृश्ट राज्य आसलेलें, लोकांचेर अत्याचार जाताले आणि लोकांक संधी आसलेली की केन्ना इलेक्शन जातलें आनी आमी ममताक दिदीक घरा येतले म्हणून आज तो दीस आज आमी पळयला आणि आज आमी 5 राज्यांनी इलेक्शन जालें, 3 राज्यांनी मेळ्ळे आसा हें दाखोवन दिता की मोदीचें सरकार लोकांचो विश्वास भारतीय जनता पार्टीचेर आसा आणि ह्या फुडें उरलेली राज्यां सुद्धा बीजेपी जातली हितून मातूय दुबाव ना आणि ह्या वेळाचेर जमलेल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक परत एकदा अभिनंदन करता. भारत माता की